देव दिता देंवचार नाडटा अशें म्हणटात। शेतकारांच्या कष्टान आणि सैमान दिल्ली तवशी, पूण गिरायक मेळूंक ना म्हण भायर मारली। गोंयकारांच्या विकासा खातीर अशें स्वताक म्हणून घेवपी सरकाराच्या कृषी खात्यान कल्पकताय दाखयल्ली जाल्यार टनभर तवशांचो इबाड जावचो नासलो, पूण जालो। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। सध्या आमगेलो जो भारत देश आसा तो कृषी प्रधान देश आणि गोंयांक तर सामके कृषी खातीर खंय सरकार सामके एक्टिव्ह आसा अशें सांगतात आणि शेतकाराच्या हिता खातीर खंय सातत्यान सामकेच एक्टिव्ह आसा अशेंय ते सांगतात। पूण प्रॅक्टिकल पळयलें जाल्यार हे सरकार खरेंच शेतकाऱ्या खातीर काम करता काय कितें अशी ही सामकीच मोठी दैनंदिन अवस्था खास करून आमकां सांगे वाठारांतल्या नेत्रावळी भागान पळोवपाक मेळटा। सरकारान कृषी विभागाचो डेव्हलपमेंट जावचो, शेतकाराचो डेव्हलपमेंट जावचो देखून वेगवेगळ्यो योजना काडल्यो आणि ह्याचोच लाभ घेवपा खातीर काजूर हांगासरल्या लोकांनी काकडीचें उत्पादन केलें। पूण दुर्दैव अशें की जेन्ना तें उत्पादन जालें काकडीचें त्या वेळाचेर ती काकडी 100 ग्रामाच्या वयर वचपाक जायना किंवा मोठी जावपाक जायना, जाल्यार ती कडू लागता आनीक ताचे खंय कांयच मार्केटाक व्हॅल्यू ना आणि फायदो ना आणि गिरायक ना। अशा सिच्युएशना लागून ह्या गांवांतल्या लोकांनी सुमार टनाच्या चडच इतल्यो काकड्यो ज्यो कितलेशे कष्ट करून मेहनत करून पिकयल्ल्यो त्यो व्हरून भायर उडोवपाची घटना हाल्लीच घडली। सांगे तालुक्यातल्या नेत्रावळी आणि वाडे गांवचे शिमेर जामगळ म्हणटात थंय ह्यो राशी पडल्यात। शेतकारांचो माल कुस्ता आसत जाल्यार तो विकतो घेवपाची जबाबदारी सरकाराची। शेतकारांक अशी मजत करता तशी मजत करता अशें मंत्री सांगत असतात, पूण प्रत्यक्षात कितें स्थिती आसा बागायतीची, कितें जालें ते देविदासान सांगले। कित्याक जालें ते आयकात कांय शेतकार बायलांच्या तोंडातल्यान। ती बारीक असतानाच सालादा उपयोग पडटा, नाल्यार मोठी जातरी ती आंबट लागता म्हूण ती उपयोग जायना म्हूण ती भायर उडयता। तांचो उपयोग कांयच ना मोठी जाल्यार। मागीर ते रोयता तांकां लॉस जायना, मागीर जाल्यार कितें करतलो, कोण खायना जाल्यार ओडोवचेंच पडली ना। आतां पयलीं बी घालता पळय तेन्ना ती मोठी जाल्यार तांकां भायर उडयता, ती बागायतदारां बी घेनात ना, बागायतदारां घेयना, बारीकच घेता, मोठी घेयना। म्हणून तुमकां ओडोवपा पडटा तेका लागून लॉस जाता आमी भोगचेच पडली ना ते, आमी कितें करतलो, दुसरो कसो भोगूंक शकता। तुमकां दिसता की घेवपा जाय म्हणून गव्हर्मेंट जाय तें खरें, पूण गव्हर्मेंट घेयना न्हू। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर आनी निखिल जल्मी।